सौगी इवांजेलिस्ट जेजून स्नानीक जुवांतावन स्नान घेवचे विशीं उलयतात. दोन विशय जेजून जुवांव लागचें स्नान घेतल्या गडिताचें सतपण, खचितपण वा चारित्रीकपण उखलून धरतात. पयलो एका उण्या महत्वाच्यान चड महत्वाच्याक स्नान दिवचो विशय. दुसरो पातकारहित असलेल्यान जेजून पातकांच्या बक्षण्या खातीर म्हूण आसचे एके रितींत म्हणजे स्नानांत वांटेली जावप. हे दोनी विशयी मनशा नदरेन ल्हानपणाचे वा उणेपणाचे. हे विशय देवाक लगती न्हय, बगर मनशाक लगती. म्हणजे जेजून स्नान घेतलें म्हणूंक सुरवेले पवित्र सभेक वा सुवार्थेकाराक ल्हानपण बगूंक करचें. इंग्लिशांत हाका एम्बॅरसमेंट म्हणटात. अशें आसूनय ही गजाल सुवार्थेंत बरयल्या म्हणलेंच ती गजाल सत आनी चारित्रीक म्हणल्याक पुरावो जाता. मातेव सुवार्थेकाराचो जेजूच्या स्नाना संबंधी विवर सर्व वांजेलांच्याकी भोव सविस्तार आनी संपूर्ण. जेजून जुवांव लागचें स्नान घेवच्याक जेजू हे वरवीं देव कशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो म्हणलें कारण दिता. देखून मातेवाचे सुवार्थेंत जेजून करची ही ल्हानपणाची करणी देवाचे कुशेक ताणें काळजावप सुचयता. आमी बाच्यावी जोडूंक जाय वा नितीवंतपण जोडूंक जाय म्हणली देवाची कुशी जारी करच्याक जेजून आपले मिसांव स्विकार केल्ल्याचो उपकार जेजूच्या स्नानांत आसा. आपूण पातकी न्हय तरी मनशाचे स्नान घेवपाचे लायनीक मेळ्ळलो जेजू देवाक मानवलो आनी आमचो तारकी जालो.